पालेकराक अरेस्ट केला बाणस्तारी केस लिंका खातीर आनी तुमी ते केसीन एक्टिवली इन्वॉल्व आसा. ही केस आयज जो अरेस्ट केला पळय तुमी कितें म्हणपाक सोदता? बाणस्तारी एक्सिडेंटा बद्दल आमची पहिली मागणी आसली की एक्सिडेंट जाला 7:45 सुमार. 7:45च्यान जे 4:30 सुद्धा जी हाय एंडेड 7 कार आशिल्ल्यो पहिली त्या एक्सिडेंट स्पॉटार आशिल्ल्यो आनी मागीर ती मांड्रोळा पुलीस स्टेशनार 4:30 सुद्धा आशिल्ली ती ताचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून आमची पयलींच्यान मागणी आशिल्ली. आज न्ही एडवोकेट अमित पालेकराक अरेस्ट केला. ताचे पुलिसांचे नरेटिव्ह कितें आसा आज ते म्हणटात की ताणें प्लांट केला की अमित पालेकरान त्या ड्रायव्हराक प्लांट केला. अमित म्हाका अशें दिसता की अमित इज पेईंग बिकॉज ही इज एन एडवोकेट टुडे. आयज अरेस्ट जाला तो ही मस्ट हॅव गिवन एन एडवायस. तो मेन म्हटल्यार तो ड्रायव्हर आसा न्ही तो अमिताचो सर्वंट न्ही, तो ड्रायव्हराचो बॉस वेगळोच आसा. अँड अमित कॅनॉट फोर्स हिम ऑर अमित कॅनॉट प्लांट हिम टू गो टू मार्दोल पुलीस स्टेशन आणि तू हे जा म्हणून कन्फेस जा बीन म्हणून. तो ड्रायव्हरचो मालक आसा न्ही ताच्या सांगण्या वयल्यान तो गेला आसतलो. अमिताच्या सांगण्या वयल्यान अमित मस्ट हॅव गिवन एन एडवायस टू द ड्रायव्हर्स बॉस टू वच बाबा अशें अशें कर म्हणून. एज एन एडवोकेट ऑर तो फ्रेंडशिप डे म्हणून सेलिब्रेट करतालो, सेलिब्रेट करून येताले ते. एज एन एडवोकेट, एज एन फ्रेंड ही मस्ट हॅव गिवन एन एडवायस टू द बॉस ऑफ द ड्रायव्हर. आणि तुम्ही प्रेसाच्या माध्यमान सुद्धा आता अनेक बातमी हाडल्या की त्या ड्रायव्हराक कोण कन्फेस जावंक गेल्लो ताका सुद्धा अरेस्ट केला बीन म्हणून सांगला. आणि परत सांगला तो खंयच्या तरी ताजो बॉस अमित न्ही म्हणून सांगला आनी कोण तरी बोलतात म्हणून. म्हाका म्हज्या कोतान हातून अमिताचो आनी त्या ड्रायव्हराचो कसलोच संबंध ना. आनी कोणी तरी सांगला की तो वळख सुद्धा ना म्हणून अमिता कोणाक तरी अरेस्ट जावपाक जाय जाल्यार बॉस तेचो कोण बॉस आशिल्लो त्या ड्रायव्हर कोणाक सगळें काम करतालो त्या बॉसाक अरेस्ट जावपाक जाय आशिल्लो. इफ दॅट इज अ नरेटिव्ह देन अमित आय डोंट थिंक सो अमित कॅन बी गेट इन्वॉल्व जस्ट बिकॉज ही हॅज गिवन एन एडवायस. हातून पुसप जावचें ना. हातून खुबश्यो गजाली आसा करपाक जाय जाल्यार जे सर्कमस्टन्शियल एविडन्सीस आसा खूब सर्कमस्टन्शियल एविडन्स आसा. लेग स्पेसिंग आसा, मागीर बलूनाचे डीएनए काडपाक मेळटा, मागीर सीट ड्रायव्हर कोण चलयताले हे मर्सिडीज सांगू शकता. ते त्या एंगलान वचूंकूच ना पुलीस अजून सुद्धा. क्रायम ब्रांच सुद्धा वचूना. क्रायम ब्रांच इज टेकिंग स्टेटमेंट एज ऑफ नाव. म्हाका काल सुद्धा आयले गेल्या आयतारा सुद्धा एक स्टेटमेंट दिग्विजय वेलिंगकराचो फर्स्ट टाइम घेतला क्रायम ब्रांचान. काल सुद्धा कोणाची तरी इन्क्वायरी केला हे म्हाका सतत आयकुपाक मेळटा. पण हे जे सर्कमस्टन्शियल एविडन्स आसा गाडी कोण चलयताली ते ताजे बद्दल अजून सुद्धा इन्क्वायरी करूंक ना. आणि ह्या म्हाका दिसता भलतेच डायरेक्शनान वता. नो डाऊट आमची इन्क्वायरी आसा की पयलो फोन कोणी केल्लो. परेश हातून एक्यूज म्हणून आसा आनी कोण बायल आशिल्ली तांच्यांनी कोणी पयले कोणाक फोन केल्लो. मागीर ते 7 हाय एंडेड कार आशिल्ल्यो ताचेर इन्क्वायरी जावपाकूच जाय. बट जस्ट बिकॉज अमित हॅज गिवन एन एडवायस बीइंग एन एडवोकेट ऑर बीइंग एन फ्रेंड ही कॅनॉट, दिस इज माय परसेप्शन, he would have not, he cannot, he has given an advice. This is what I feel. He has given an advice to this effect. But हे जे पॉलिटिकली ना त्या हांव उलयना पॉलिटिक्साचे बद्दल हांव उलयना. डायवर्टेड केस डायवर्ट जाले कशें दिसता की जे मेन एक्यूज आहा ते थंयच उरले. आनी ना आमची मागणी पयलींच्यान आसा ती ही हातून सुद्धा इन्क्वायरी करची म्हणून. हांव आतां फाल्यां म्हणू शकना हातून कोण कोण आशिल्ले कोण कोण पार्टीक आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. तातूंत अमितूय आसा भितर पार्टीन आसा. हांव ते नाकारूं शकना. आनी 32 जाणां आशिल्लीं किंवा 7 हाय एंडेड कार आशिल्ले हे नाकारूं शकना. अमितान आतां जे प्रेस माध्यमांच्यान आयकुपाक आयला अमितान फक्त प्लांट केला. अमित कॅनॉट, दिस इज माय दिस थिंग माय परसेप्शन की अमित कॅनॉट बी प्लांट. अमित कॅनॉट प्लांट अ ड्रायव्हर हू इज नॉट अंडर हिम. दिस इज वॉट आय वॉन्टेड टू से.